Please take On Eagle's Wings, hymn number 424, 424. On Jordan's stormy banks I stand, and cast a wistful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. We will rest in the fair and happy land, just across on the evergreen shore. Sing the song of Moses and the Lamb by and by, and dwell with Jesus evermore. O'er all those wide extended plains shines one eternal day, where God the Son forever reigns and scatters night away. We will rest in the fair and happy land, just across on the evergreen shore. Sing the song of Moses and the Lamb by and by, and dwell with Jesus evermore. When shall I reach that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in His bosom rest? We will rest in the fair and happy land, just across on the evergreen shore. Sing the song of Moses and the Lamb by and by, and dwell with Jesus evermore. Let us now pray Psalm 130. Your response will be, out of the depths I cry to you, O Lord. Out of the depths I cry to you, O Lord. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. Out of the depths I cry to you, O Lord. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can with reverence serve you. Out of the depths I cry to you, O Lord. I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. Out of the depths I cry to you, O Lord. I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord. Out of the depths I cry to you, O Lord. For with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins. Out of the depths I cry to you, O Lord. Please take On Eagle's Wings, hymn number 417, 417. Abide with me, falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail
so abide with me. Sweep to its close, steps out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Come not in terrors as the King of Kings, but kind and good with healing in thy wings. Tears for all wounds, a heart for every plea. Come, friend of sinners, thus abide with me. Passes Every passing hour, what but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guidance he can be? Through cloud and sunshine, now abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Where is thy sting? Where great thy victory? I in triumph still live, thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's wind shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Let us now pray the Divine Mercy Chaplet and offer it for the soul of Sister Hazel. who art in Heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. The fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. हांव तुका पेटयतां तुज्या अग्नीत तुजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या परीखपणा पासून आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर.
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत. ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बलवंता, ए भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बलवंता, ए भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बलवंता, ए भाग्यवंता मरा काकूत आमची कर. देवाची काकूळत जोडूंक मागणें. दयाळ देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकूळतीन हांव धांवून येतां. हांव किरकोळ, हांवें मस्त चुकी केल्यात, पूण तूं काकूळतीचो देव. देखून तुजे काकूळतीचेर हांव भरवसतां. कित्याक तुजे काकूळतीचेर पातयल्लो आत्मो निराशी जाल्लो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ तें नेणा. ए काकूळतीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवंत करयेत. आनी तुज्या काकूळतीवंत काळजांतय हांव येतना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या वडपातक्या की त्या काकूळतीवंत काळजान केदींच काकूळत इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारी तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्यांक व्हडा काकूळतीन वेंगचें तूं रावोंकचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकूळट. तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगळा जेजू, पातकांत एकसुरें जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकंतांनी आनी दुबावांनी तूंच म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिणयेची वाट उजवाडावचें कीर्ण तूंच. एकसुऱ्या आत्म्यांक तूंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कतकाय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज.
आमी कश्टान सांपडनाशें तूंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. Amen. सोमयाक दिन वाचुया. येस 13, पेज 374. 374. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी, हांव तुज्या हातान दोळू माथी. जाय कितें तुका कर तूं आतां, तुज्या हातांत हांव ओपून दिता. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी, उज्यान तुज्या हे काळीज पारखी. नितळते कर तूं हिमा परी, रडून हांव मागतां कालते परी. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी, राजवट तूं सरय आत्म्या वेरी. स्पिरितान बरो जावच्या खावे, तुझी साथ सगल्या लोकां मोदें. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी, आपयलाय बैरी तुझे सशी. दिसासनीक विशेव आत्म्याक तिच्या, बोगच्याक तुका ससना घरान तुज्या.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो क्रिस्त कुटुंबाच्या संध्यानो सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत विश्वास दवरून आमकांय ताचे संगता जिवीत आसा म्हूण भावार्थ उसारता आनी ह्या भावार्थांत जिवन आसतना आमकां मेळिल्ल्या आपोवण्यांत तें आपोवणें बऱ्या तरान जिवन समकोन एक दीस सर्गेचें सूख सोडूंक ह्या संवसाराक आदेवूंच मागून वेता. ही आमची भयण हेजल तिका मेळिल्लें तें रेलिजियस कॉन्सक्रार जिविताचें आपोवणें बऱ्या तरान जिवन उसारलेल्या भावार्थांत मेळोवंक सुम्या जेजूच्या जिवंतपणांत मेळोवंक ती ह्या संवसाराक आदेवूंच मागून गेल्या. तिची निर्जीव कूड ह्याच आल्तारे मुखार आसा. सुम्याच्या त्या बलिदानांत तिचे पासत मागोवंक आमी हांगासर आसा. जें सुम्यान आमचे पासत भेटयलां ताचो फळ आमच्या भयणीच्या आत्म्याक फावो जावं दी म्हणून आमी सर्व मागया. आनी विशेश करून तिणें ह्या संवसारांत आसतना आपल्या कॉन्सक्रार जिविता वरवीं दिल्ल्या देखीक आनी तिच्या जिणे वरवीं लाभल्या सर फळांक देवाक आमी अर्गां भेटोवया. वर्ती महत् कार्यां तिच्या जिवितांतल्यान देवान करून दाखयल्या. ह्या सर्व गणितांक आमी तिका दिनवासतना आमी तिच्या मरणांत दुखेस्त जाल्लीं तिच्या कुटुंबादारां आनी अर्सुलायन कुटां ह्या वेळार देवूच आमचें बुजावण म्हणून समजून घेवन ताची ससाय मागया आनी तोच भावार्थ आमी उसारून हें बलिदान भेटोवया. पवित्र रितीन फावो बरी वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पगिमून सदांच आंकवार मेळ्ळी. सगळ्या आनी वखदां आनी आमच्या सर्विस्पराक वेराधिकाराक सर पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर पदवेदा देवा आमच्या बापा सिस्टर हेलेन हेसिल तुज्या साकर्णीक जेजूच्या मोगा खातीर संपूर्ण प्रिती मोगाची वाट धरली. तिच्या जिविता पासून आमी तुका दिन वाचता आनी आपल्या भयणी बराबर तिका तुज्या राजांत सासनाक दादोशी कर म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
सांव पावलो न्हू कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवांत उठयलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवांत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणव. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गस्तुती अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनव. जर आमचे बैले सैंब इल्ले इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैंब जिवान बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हलवयाचे आनी तात्कालीक. कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत ससनीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यां दिसतात त्या वस्तूचेर आमचें ध्यान म्हूण दवरिना, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्ट पडटा ते तात्कालीक, पूण दिश्ट पडना ते सदांकाल बाळत आसले. संवसार आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड मुल्लो आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केलो म्हणजे हातांनी बांदीन नातलो ससनाचो निवास आमकां सर्गा तयार आसा म्हूण आमी जाणव. देवाचें उतार हें. असली मनशा
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतल्यार सुमार 2 जावंक पावलोलो आनी 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवां जेजून व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. जुदेयाच्या अरिमतेया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. ताणें पिलातासरशी वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला दवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नातलो तसल्या कडफांत पकरल्या फोंडांत निके पिली. देवाचें उतर हे. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पास्कांच्या दिसा सकाळींची ती वाचपां वाचतना आसचें प्रतिगान ह्या पास्कांचें गीत. तांतल्यो थोडी वळी अशी आसात. मोरये मगदलेना विशयांत. सांग आमकां मोरये, वाटेर आसतना तुवें देखलें कितें? जापी, देखलो हांवें फोंड जिवंत क्रिस्ताचो. देखलें साक्ष दिवपी देवदूत, कवळून दवरली सना वस्त्रां. क्रिस्त एकलोच बरवसो जिवंत जाला. कितें देखलें वाटेर आसता? सांग आमकां मोरये. सोम्याच्या त्या जिवंतपणांत विश्वास दवरून जियेल्ल्या पैकी मोरी मगदलेन एकली. पूण तो विश्वास घट जावंक तिणें त्या फोंडासी वसाजेस आसलें. तो फोंड केवल क्रिस्ताक मात्र न्ही, पूण ताच्या मरणांत ताचे थंय जिवंत ताचे थंय विश्वास दवरतल्या हर एकल्यांक आसा. त्या फोंडांत क्रिस्ताक धांपून दवरूंक जाता गी. जिवीत दाताराक मरण अधिकार सोलोवंक शकना. जिवीत दातार सदांच जिवो आसचो आनी जीव दिवचो. देखून मरणाच्यो सांखळी तुटोवन ताचेर विश्वास दवरतल्यांक जिवंतपणाची वाट तो उक्ते करता. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 13 वाक्य 34 मुखार वाचतना सांपावलाची उतरां अंत्योखांतल्या लोकांक. मेल्ल्यांतलो उठयलेलो आनी परत्यान केदींच कुसाडायक फाटी वसोना त्या क्रिस्त हांव परगटतां. तुज्या माखलेल्यांक तूं केदींच कुसोवंक सोडचो नाय. कीर्तन 16 वाक्य 10. हें उतरां परत्यान तो त्या शहरांत गाजयता. तुज्या माखलेल्यांक तूं केदींच कुसोवंक सोडचो नाय. क्रिस्त माखलेलो वो तेलायलेलो म्हणलो अर्थ मेसिया. आनी ताची कूड कुसोवंक खारान जायत गी. ह्या कुसोवंक फावो गी ना. ताका ह्या संवसारांतली संगती आपल्या मुठी भितर दवरूंक शकनात. कित्याक सर्वांचेर तो अधिकार चलोवचो. सर्व वस्तू ताचे तावनूच आयिल्ल्यो मरण एकसोन. देखून तो सर्वांक जिवी दवरच्याक ह्या सर्वांचेर तो अधिकार चलयता. देखून ताका ह्या संवसाराची कुसाडाय फावो न्हय. तो कुडी आत्म्या सयत जिवंत जाता.
जिवंत कूड घेवन आमा सुमेस्तांक ते नवें जिवीत आसा म्हूण बसयता. आयकल्लें ते शुभ वर्तमान एक दयाळाची करणी जुदेव धर्माच्या संप्रदाया प्रमाणे ती केली. ताची निर्जीव कूड कुर्सावेली देवोवन फातरान पोखरलेल्या त्या फोंडांत दवरली. दयाळाची करणी ती करतना ताणें उसारलेली तेंच सत जावंक पुरो. हो जिवंत जेजू जिवंत जातलोच, जीवदातार जिवंत जातलोच. आमी मातयेक लायतना कूड निर्जीव कूड मातयेक लायतना उसारची ती उतरां मातयेची केल्ली ती कूड आमी मातयेक लायता आनी जिवंत जेजू आपले कुडी सारकी ती अविनाशी करूंक. जिवंत जेजू ती आपले कुडी सारकी अविनाशी करूंक. कित्याक म्हणटा हांव, आमी ते लायलेली माखलेली क्रिस्ताच्या त्या जिवितांत माखून भितर सरलेली हर एकले बावतिजमांत त्या क्रिस्ता थंय एकवटून आसची. देखून ताच्या माखलेल्याक केदींच कुसोवंक सोडचे नात. देव आपल्या माखलेल्या केदींच कुसोवंक सोडचो ना. देखून ह्या संवसाराची रचलेली मातयेची रचलेली ती कूड मातयेक लायता, पूण जिवंत क्रिस्ता थंय एकवटलेल्यांक आमकां ताचे थंय आमी जिवंतपण देखतेल्या. देखून मातयेची केल्ली कूड मातयेक लायता, पूण जिवंत जेजू आपले कुडी सारकी ती अविनाशी करतलोच. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या भावार्थाच्या चालींत ह्या जिवंतपणांत समकताना आमी आमचे आपोवणे जियेता. जावंक तें कुटुंबाचें जिविताचें, ह्या रिलिजियस भेसाचें, ह्या याजाकी जिविताचें, ह्या सर्वांत माखलेलें जिवीत आमी मुखार दवरून त्या माखलेल्या क्रिस्ता थंय आमी समकता. ह्या आमच्या भयणीचें जिवीत तेंच ती कॉन्सक्रार जाल्ली बावतिजमांत आनी तिच्याच स्वाकुशेन आपणाचें जिवीत देवाक भेटयलेलें. आनी अशें क्रिस्त आपणाचें जिविताचो केंद्र, क्रिस्तच आपल्या जिविताचो शेवट म्हणून स्विकारून आपलो कुरीस क्रिस्ताचो कुरीस तेच्या गळ्या भोंवतणी आसलो. आनी आतां हांगासर ह्या वेदी मुखार तिची निर्जीव कूड आसतना शांतपणी आमकां तिणें दाखोवचें एकच सत, तिच्या हातांत आसचो तो कुरीस. माखलेल्या थंय आमची वाट आमी समकता. तोच आमचें आरंभ आनी आमचें शेवट. ह्या क्रिस्ताचेर तुमची नदर घाला. ह्या जिवितांत जिवंत आसतनाय ह्या मरण पावल्यार आमी परगटचें सत तेंच क्रिस्त थंय आमचें जिवीत. देखून ही दयाळाची करणी आमी सगळीं संगता मेळून करतना आमचेंच जिवीत मुखार दवरुया. आमी क्रिस्त थंय आसची माखलेलीं आमकांय कुसाडायेक न्ही, बगर जिविताक आमकां आपयलां म्हणून आमी बरोबर वचून आमचें जिवीत मुखार सुया. दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यानो, ह्या आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं तामनांतलें दूख तुमचें जावन गेलां. पूण ह्या दुखांत देवाक कितें आमी सांगूंक शकता. एक उत्तम जिविताची नमुनो तुवें आमकां दिली. तिची दयाळाची करणी आपल्या कॉन्सक्राराच्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक साक्ष जावची तसली जाल्ली. तिचे वरवीं ह्या संवसारांत जानवाय जोडलेली जायतीं जाणां त्या क्रिस्ताक वळखूंक पावल्यांत. तिच्या रिलिजियस जिविताचेर नदर घाल्लेली ती
देवाक वळखूंक पावल्यांत. तिका वळखून तिचे वरवीं क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक जायतीं जाणां मुखार सरल्यांत. तुमी कुटुंबादारां, तुमच्या कुटुंबांत तिचें आसणें देव आमकांय विंचता आनी देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण तुमकां अनुभव आसा. ह्या अनुभवाचो तुमी उडास काडून भरवशान मुखार सरा. कित्याक एक दीस आमी सर्वां त्या देवदुतां सांगाता मेळून देवाची स्तुती करूंक पावतले. हांव मोगाळ अर्सुलायन कुटुंबाचें न्हू, तुमच्या कुटुंबांत ह्या संद्याचें उत्तीम देणें देवानंच फावो केल्लें आनी तिचे वरवीं तुमच्या ह्या बेसाची जे कितें कायदे आसात, जिविताची साल आसा, ताची देख तिचे वरवीं तुमकां मेळ्ळ्या. आपुणें हर एकल्याक लाभचें तें क्रिस्ताक मुखार दाखोवचें, क्रिस्त परजळोवचें तसलें. तिची बऱ्यो करण्यो, तिच्या जिविताची बरी देख जावं दी तुमकांय एक आदर्श. आनी अशें जिवन क्रिस्ताक तुमी परगटूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. आमेन. उबी रावया. सर्गींच्या बाबा मुखार आमची प्रार्थना उसारुया. तुमची सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या सडवण्यांची बरी खबर संवसारभर परगट करच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सासनीक जिविताचो महत्व देव परजेक शिकोवन अमर जिविताचे वाटेन समकोंक प्रेरण दिवंक जाय असची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमची भयण हेझल डिसोजा क्रिस्ता जेजूचेर पातयेवन ताचो पाटलाव करून त्यागाची आनी सेवेची जिणी जियेल्ली. कालच्या दिसा तुवें सर्गींच्या राजाक तिका आपयलां आसता संता भक्ता संगी ससनांचें सूख भोगचें भाग तिका फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुका आमी समर्पण दिता. तांच्या दुखांत तूंच तांकां बुजवणदार जा आनी तुजेर पातयेवन तांची जिणी मुंदरून व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुजें बेसांव अर्सलायन फ्रांसिस्कन संस्थेच्या सर्व भयण्यांचेर. आमी सर्वांनी जिवंतपणाच्या बरवशान जियेवन सर्गींच्या राजाचे गूट समजून घेवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, विविध पिडेनी कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींक तांची पिडा सोसून व्हरूंक जाय असचें बळ आनी कृपा लाभय. तशेंच मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सौकसाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतार मोडुल्ल्या मानादीक बाप डेनियल वेगस तशेंच सह भेटवणी केल्ल्या बाप अनिल हांकां तुज्या कृपे देण्यांनी भर. हांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन सर्गींच्या राजा कुशीन समकोंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार उच्चारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या मागण्याक खाण दिवन आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण मागता. हेच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं.
सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ह्या आमचे भयणी हेजल पासून हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिच्या आत्म्यान कसलें पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख बगोवन तिका व्हर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय भागी पुनर्जिविताचो भरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थांचें जिवीत सरणा तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सगळ्या सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. खरंच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसून तुवेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगटुया.
सोनी पुनर्जीवन पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उगडाच करता आणि हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवते आम मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोवले बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरनी हेजिलाची काकूळट कर तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावन जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजेफाचो पती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत फ्रांसीस आसीस भाग्यवंत अर्सुला आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेले मागणे नीट घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें रास काय तुजे कशी सगळ्याक सदा तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या शिता तशें आमची फटकां बगूस आनी आमकां कांय देवता सर्वेस्परा सर्वांच्यातली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमियन जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचेय सोमे आसूं एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, हेझेल आमची बहीण या संवसाराक अंतरून गेली. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोष ससनाक बगूंक पर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुन्या जेजूचे नांवी. बसा. श्रद्धांजली पाठोवची. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ती केदींच नाश जावचें ना. म्हज्या हातांतले तांकां वोट काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. म्हणल्यार सांजुआंच्या उतरा प्रमाणे भयण हेझेल संवसारी जिणेंतले पयण संपोवन सासणीक जिविताक देवान तिका आपयलां आसता. आमी तिच्या मोगाची तिच्या निर्जीव कुडी मुखार तिचे खातीर मागोवंक हांगासर जमल्या. अर्सलायन संस्थेची महावडील भयण मिल्ली फेर्नांडीस, हुबळी प्रांतीय वडील भयण ग्रेटा संजीविनी, तशेंच हांगासर जमलेल्या भयण्यांच्या नांवी श्रद्धांजली भेटोवंक हांव तुमचे मुखार उबी आसां. भयण हेझेल डिसोजा जानेवारीच्या 28 तारीखेर 1946 इसवेन बर्नर्ड सोस आनी मेर्सिन सोस हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 5वे बाळ जावन जल्माली. तिचे मुळावे शिकप सेंट लॉरेन्स कारोपाडीन तशेंच हायस्कुलाचे शिकप सेक्रेड हार्ट कुलशेकरान संपोवन मेच्या 14 तारीखेर 1967 इसवेन अर्सलायन फ्रांसिस्कान मेळाक ती भरती जाली. मेच्या 8 तारीखेर 1970 इसवेन तिणें पयल्यो आंगवण्यो तशेंच मेच्या 9 तारीखेर 1975 इसवेन शाश्वत आंगवण्यो हांगासर जेप्पू होली रोझरी कॉन्व्हेंतान केल्ल्यो. 8 जाणां भुरग्यां पैकी तिची मलगडी भयण मेरी डिसोजा म्हणजे सिस्टर वेन्सी अर्सलायन मेळान सेवा दिवन येदोळ्यो सुदैवादीन जाल्या. तिची देख घेवन तुज्या कुटुंबांत हांव सबार देव आपोवणी लाभल्यान आनी सेवा दिते आसां. भयण हेझेलाची धार्मीक जिवन आनी मिसांव एक जळत्या दिव्याक आनी फुलल्ल्या फुलाक सरी करयेत. जशें जळची वात आपणाक काली करून हेरांक प्रकाश फांकयता तशेंच फुलल्लें फूल वोडताची सोबाय चडयता. तशें भयण हेझेलान हेरांच्या जिवनान प्रकाश फांकोवन अर्सलायन वर्तान सेवा दिवन ती जियेल्या. होली रोझरी कॉन्व्हेंतान तिणें 2 वर्सां रावून टीचर ट्रेनिंग संपोवन साबार इस्कोलांनी सेवा दिल्या. सेंट जोसेफ इस्कॉल हुणसुरान 1 वर्स, होली फेस कॉन्व्हेंट ओर्काडीन सुमार 18 वर्सां शिक्षकी जावन सेवा दिता आसतना 6 वर्सां सुपिरियर जावन वावुरल्या. विजयी येसुराज काय्यारान 10 वर्सांची अपूर्व सेवा दिल्या. तिच्या निवृत्ते उपरांत 10 वर्सां शांती फार्म बगांबिला हांगासर कृषीचे काम करून कळमितनातलो वावर दिला. शांतीधाम कॉन्व्हेंटांत 1 वर्साचे सेवे उपरांत बरवर्ष निलय तुमारी कोपान 11 वर्सां तशेंच क्रिस्त सेवा निलया सिरसी हांगासर 5 वर्सां गोवळीक वावर दिला. सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातले तांचे दायज देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती दोशी जातली. म्हणल्यार सामा देवाची उतरां
तिच्या सेवेन तशेंच कोवेंतान जिवच्या जिणेसलेक सरी जातात. तुमची दिरवी सरगार पोंचया म्हणल्यार सामातेवाच्या उतरा प्रमाणे तिणे तिची जिणी मांडून हाडली. सादी जिणी ती जियेली. कालतेपण आनी चुरूकाये नावडलेली बहीण मोगाळ माईपाशी उतरांची तशेंच सदांच हसत्या तोंडाची. खंयच्याय कामाक ओग्गा नासतना कुडीची पुरासण लेखी नासतना देवान तिचे जिणेन दिल्ल्या आशिर्वादाचो उपकार पावोवन उर्बेन सेवा दिवची एक विशेष तालेंत तिचे जावन आसले. तुमरी कोपान प्रकृती प्रेमी म्हूण नावाडलेली भयण हेसील कॉन्व्हेंटा मुकलें. हितळ नितळ दवरचें, रानवय करची, फुलां झाडांचो पोस कर, वडतांतली फुलां देवाक अर्पूनची, मागणे विसरलेल्या सबारां खातीर मागणें करचें तिचे सदांचें जिवन जावन आसलें. आसिसीच्या सांत फ्रांसिसा परी मनशेचो मोग मात्र न्हय, मनजतींचो वडतो मोग ती करतेली. तांची बरी जतन घेवची तिचे हव्यास जावन आसले. फाटल्या 2 म्हयन्यां आदीं तिची भलायकी बिगडली म्हूण कळिल्लेंच हुबळी प्रांतीच्या वडिलांनी तिका तक्षण बरी वैद्यकीय चिकित्सा मेळचे खातीर फादर मुल्लार्स कंकनाडीन भरती केलें. तशेंच सर्व रितीची तयारी केली. कॅन्सर पिडे निमती तिची भलायकी चड बिगडलेली तरी पूण डाक्टरांनी बरी जातली म्हूण भरवसो दिल्यारी भयण हेसेलाक त्या पिडेन बरें जावं सोडूंक ना. गोंडपातयेनेची भयण हेसील सक्तांची मागणी आशिल्ली आनी खंडीत जावन आपूण बरें जातली म्हूण पातयेनेन आसली. संत भक्तांचेर विशेष पातयेनी आशिल्ली भयण ती मेळोवंक आयिल्ल्या कडेन संत भक्तांची लदीन मागोवंक विनंती करतली. केदाळांनी धनात्मक चिंतपाची. ती तिच्या बिगडले भलायके विशीं चिंता करिनासतना मागण्यांच्या बोळान हांव इल्लें बरी जाल्या म्हूण म्हणटली. कशे जिणेन ती शांत समाधानाची तशेंच पिडे वेळारी शांत स्वभावाची जावन आसली. देवाच्या कुशेक हांव सदां रणी म्हणलें चिंताप तिचे थंय आसलें. फादर मुल्लार्स आस्पत्रेंत ती डिस्चार्ज जाल्या नंतर शालोम कॉन्व्हेंतान ती चिकित्सा घेतली. तवळ भयण निर्मला आनी शालोम कॉन्व्हेंताच्या इतर भयण्यांनी तिची सेवा मोगान जतनेन घेतल्या आनी भरपूर सहकार दिला. तवळ तवळ जनरलिटीची भयणी आमची महावडील भयण मेल्ली आनी तिच्यो सल्हादारनी तशेंच सर्व भयण्यांनी तिका भेट दिवन मोगाचो आनी मागण्यांचो आदार दिला. सुबोधिनी कॉन्व्हेंताची भयण जस्टीन हिणेय तिची मोगान सेवा केल्या. कालच्या दिसा सवाय 10 वर्षे ती चड अस्वस्थ जाली. तवळ शलोम, जनरलेट, समर्पण, नविशेट आनी शांतीधामांची भयणी तशेंच नोविसां तांच्या हजरपणा वरवीं मोगाचो आनी मागण्याचो संगत तिका दिला. तशेंच तिचो भाव जॉन्सन तिच्या अंतीम वेळार तिच्या संगत हजर आसलो. 3 वरां तिने तिचो आत्मो जेजूक समर्पिलो. भयण हेसेलाक 78 वर्सांचे अपुर्बायेचे जिवन क्रिस्ती सेवेन जिवंक फावो केल्ल्या देवाक आमी अर्घ दिता. आमच्या ह्या मागण्या आनी विणवण्या मारिफात तिचो आत्मो भक्तांच्या वरान स्वीकार करूं निरंतर ससनीक विशीं तिका फावो करून दी म्हूण मागया. सक्ता आमी सांगता म्हणया ससनांचो विशीं दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाशाचेर फांकून दी. समाधानीन तिचो आत्मो विशीं घेवन दी. उपकार बावडची 2 उतरां.
आईच्या ह्या मरणाचे बलिदान भेटोवंक प्रधान याजक जावन आयिल्ल्या तशेंच देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या बाब डेनियल वेगस एपिस्कोपल विकर फॉर रिलीजियस ऑफ मँगलोर डायसिस तशेंच सहभेटवणी केल्ल्या बाब अनिल हांचोय आमी उपकार बावडटा. आमची अर्सलायन मेळाची महावडील भयण मेल्ली तशेंच तिची सल्लागारांचो आमी उपकार बावडटा. आज हांगासर आसलेल्या मंगळूर प्रांत्याची सल्लागारां आनी सिस्टरां, मैसूर प्रांत्याची सल्लागारां आनी सिस्टरां तशेंच नॉर्थ आनी नॉर्थ इस्टची सिस्टरां आनी सेंट्रल डेलिगेशन सिस्टरांचो आमी उपकार मानता. ती अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार तिची सेवा केल्ल्या डॉक्टर एलरॉय आनी सिब्बंदी तशेंच डॉक्टर सुदीप निट्टे हॉस्पिटल, डॉक्टर लॉरेन्स आनी नर्सांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. मरणांची मांडावळ करूंक कुमक केल्या भयण जेराल्डीन, सुपिरियर होली रोजरी कॉन्व्हेंट जेप्पो आनी सर्व भयणी आनी प्री नॉविसां तशेंच पवित्र बलिदानान मधुर गायन करूंक कुमक केल्या भयण प्रितीन आनी भयण्यांक आमी आभारी जावन आसा. मरणांचो फंड आनी पेट आनी ताची मांडावळ केल्ल्या सुरेश एरेंजर्स तांकांय आमी उपकार बावडटा. सिस्टर हेझेल अस्वस्थ जावन आसतना तिची मोगान सेवा केल्या बरवशनिलय तुमरिकोप सुपिरियर आनी सर्व सिस्टरां, शालोमांत व्हडत्या जतनेन आनी मोगान सेवा केल्ल्या भयण निर्मला आनी इतर भयण्यांचो आनी सेवा केल्ल्या अंजलीन हिचो आमी मनपूर्वकी उपकार मानता. तवळ तवळ बिरीच्या जेजवीत पाद्रपणी येवन तिची आत्मीक तयाराय करूंक कुमक केल्ल्या तांकां आमी आभारी मानता. सिस्टर हेझेल हिच्या मोगान पयस जावन म्हणजे तुमरिकोप फिरगसकरान आमच्या मदगत आसात तांचोय आमी उपकार मानता. एक कळवणी, तिच्या आत्म्याक शांती मागोवंक तिसऱ्या दिसाचे मीस फाल्यां 6:30 वरार सकाळीं ह्याच देव मंदिरांत दवरला. तुमकां सर्वांक ह्या मिसांत पात्र घेवंक आमी आपोवणे दिता. आतां सिस्टर हेझेल हिचो भाव जॉन्सन 2 उतरां उलोवंक अतिरिक्त. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, बॉर्न डेथ, फायदा मारा अशें खंयच्याय भाशेंत ह्या जातींत आयकोचें जाल्यार जिणेक आनी मरणाक फकत 2 शब्दाचो व्यत्यास. हें अशें कित्याक म्हणल्यार हो संवसार फकत 2 दिसांचो जावन आसा. जल्म जावन आसा संतोश, मरण जावन आसा बेजाराय. पूण एक जाणारी अशें सांगता की जल्म जावन आसा बेजाराय, मरण जावन आसा संतोश. हें अशें कशें जावचें? 1 मिनीट आमी ह्या विशीं चिंतचे जाल्यार ताणें सांगचें सारकें म्हूण दिसता. एक भुरगें आपल्या आवयच्या गर्भांत हांसून केलो आसता थंय. केदाला तसो वेळ येताना अर्थात 9 म्हयने जर भरतना ते ह्या भुमीक पडटा त्या जाल्यार ते भुरगे हांसना, बागा रडोनच येता. अशें सुरू जालें ताचें रडणें ह्या भुमीर आसा पर्यंत रावना. पूण ताका केदाला मरण येता तोवर ताचें रडणें बंद जाता. आमी मरणाक केदींच भियेनाय. आमी मरणाक केदालाय एवर रेडी आसाचे. कोण मरणाक भियेता तो ताच्या जिवनांत सुखी आसना. कोण मरणाक भियेना तसल्याक बोलून मरणच भियेता आनी ताची तोंड पयस रावता. सिस्टर हेझेल म्हजे लागीं केदालाय सांगतली, हांव मरणाक भियेना, हांव केदालाय रेडी आसा. सोम्या जेजू, म्हजे तुजेर एक दूर आसा. सिस्टर हेझेल चलती, बोळी, मायपासी, कोणाच वायट करिनासली. म्हज्या मटार ती एक जिवी सांगली. असल्या भयणीक कित्याक देवा ही पिडा दिली.
हाका जाप म्हाका मेळोंक. मागीर म्हाका कळ्ळें की बोलाकी आसलोय व्यक्ती मरता, बोलाकी नासलोय मरता. हर एक व्यक्ती मरोंक एक कारण जायचे. वय ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು ಸುಮ್ಮನೆ. सिस्टर हेजिलाक गायनांत मस्त हुस्को आनी उमेद आसली. एक ल्हान गायन तिका श्रद्धांजली जावन अर्पिता. ಆಡಿಸಿದಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ, ಸೂತ್ರವ ಕಡಿದ ಬೊಂಬೆಯ ಮುರಿದ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಿದ, ಕಂಬಣಿದಾರೆ ಹರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿದ. आनी निमाणे म्हज्या बहिणीक आमच्या घरच्या आनी वरच्या रितीन पळयल्ल्या सिस्टर समर्पण सिस्टर आमची वडील न्हू तिका आनी तशेंच हुबली प्रांतीच्या सुपिरियराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतल्यान तिचो उपकार पडलो. आमची बहीण हेझल हिने आपल्या समर्पित जिविता वरवीं आमच्या मंगळ धर्म प्रांत्यांत शिक्षकेची वृत्ती करून ती सेवा तिने दिल्या. ती सेवा आमी मानून घेता आनी आमच्या गवळी बापाच्या नांवान तशेंच मंगळ धर्म प्रांत्याच्या नांवान तिका आमी श्रद्धांजली पाठयता. तशेंच कुटुंबादारांक आनी आसुलाय मा वडील प्रोविन्शियल हुबली प्रोविन्स आनी थंयसर दोन भयणीक आमी बसोवन पाठयता. सुमिदेश क्रिस्त ह्या आमच्या भयणीक ताच्या गोपांत घेवूं आनी तिका ससनाचें सूख फावो करूं. ससनाचो विशय ती तिका सुमिया आनी प्रकाश शिवंदी समाधान शिवंदी उबे रावया. आमच्या भयणीक क्रिस्ताचे शांतीन अंतरलेले भावार्थान आनी ससनाच्या जिविताच्या बरोबरशान आमच्या भोव मोगाळ आनी खाकुलदार देव बापाचे अधीन करुया आनी आमच्या मागण्याचो आदार तिका दिवया. पवित्र स्नानान ती देवाची धूव जावन सुम्याच्या जेवणान इतले फावटी दादोशी जावन आसलेली ती आतां सगळीं देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणाक बसूं आनी भक्तां बरोबर सासणीक बसवण्याची दायजीण जावं आनी आमची पासूत सर्वेस्परा लागीं आमी मागया. क्रिस्त आमचें जिवीत महिमेन दिश्टी पडटा तेन्ना आतां रडतल्यांक आमकां आमच्या भयणी बराबर ताका भेटोवंक फावो जावं.
जिवीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंती जातली म्हूण खेर भरवशान पातयता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सबार देण्याने तुवें भरली अशें तुज्या उदार म्हूण अशें आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आदीन वचता सर्वेस्परा आमची प्रार्थना तुका कोतीन मानून घे तुज्या साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसां ती भावार्थांच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिवशीं कर अशें क्रिस्त सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं Jerusalem,
प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें सरी कुडीने पुंगते उपकारतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना मानून घे. ह्या पोंडान तुज्या साकरणेक सिस्टर हेजिलाक शांत विशय मेळो. तोच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बुगोवंक तिका पावय. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा सरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांचो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या पोंडार तो रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावाताचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरोबरशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा सगळींच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुझ्या मेल्ल्या साकरणेची सिस्टर हेजलाची काकूळ कर. आपल्या करण्यांची शिक्षा तिका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यान थंय एकवटायिल्ली. तेच परी तुजे काकुळतेन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्तीने तुमच्या तुज्या साकरणेक
वेंचलेल्या संगता सगळ्यांच्या सुखांत वांटो लाभोय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोसना सोविशे सर्वेस्वरा पितयावय आणि निरंतर प्रकाश इचेर वाकर सोसना सोविशे सर्वेस्वरा पितयावय आणि निरंतर प्रकाश इचेर वाकर Spirit and
इतले जावन Adeus tocar ya sonsara, adeus tocar moja gera, adeus tocar karbara, adeus tocar darbara, adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, काबार जालें जिवीत मोजें सुरू जालें पयन मोजें वरूंक ना मोजें सवें जोडूंक ना हांगा हांवें आदेश 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 आदेश